आडवळ्या पावसाक लागून गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आशिल्ल्या शेतांनी उदक भरिल्ल्यान शेतकारांक बरेच लुकसाण जालें। हातूंत कुडचडेंच्या बाणसाय, काकोडा तशेंच मळकर्णे वाठारांतल्या शेतांचोय आस्पाव आसा। लुकसाण जाल्ल्या शेतां भाटांची संबंदीत अधिकारी पळोवणी करतले आनी बेगोबेग लुकसाण भरपाय दितले अशें आश्वासन कृषी मंत्री रवी नाईक हांणी दिलें। ते प्रमाण कुडचडे वाठारांतल्या शेतकारांक जाल्ल्या लुकसाणाची भरपाय मेळची हाचे खातीर शेतकारांचे सुमार 60 अर्ज केपेंच्या झोनल शेतकी कार्यालयांत आयल्या। मात शेतकारां कडेन कृषी कार्ड नाशिल्ल्यान आडमेळी येतात, ताका लागून हे अर्ज पणजी शेतकी कार्यालयांत धाडल्यात अशी म्हायती अधिकाऱ्यां कडल्यान मेळ्ळ्या। वर्स आमकां चड मेळटालें, आतां वयर आमकां कमी मेळटालें आनी सगळे मात कमी चड जालें। आमकां कांय व्हरोन तरी कांय फायदो ना, तें मात शेतां उरता म्हणून यूज जाता। फक्त 30 लोकां शेत तें 30-35 लोकां शेत आनी सगळ्यांनी परत आमी थोडे गेले, थोडे तें उरना, आतां आमी काडटात। पूण ते काटे ते बरे आसताले ना बरें आसपाना, और पिड्डेर आसता। हे काडला पिकले ते पिड्ड्यार जाले ते फायदो आसता तेजो ना कांय फायदो ना जाताले। आतां बेश्टें देवा भंयान तें व्हरपाचें ना, ते हेजे पयशे सगळे काडून आमकां कितें एक 5-6 हजार तरी फायदो जातालो। कळना तुका, सगळें मिशनां कर सगळें काडून कळना तुका, नाल्यार इतलें जातालें आमी तितलें जेवणा पुरतें तितलें पुरून वयता मागीर घरा पुरते घरा पुरतें। काकुडा बाणसाय तशें मळकर्णे भागांत जे लोकांक शेतकऱ्याक पावस पडून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालें तेजे बद्दल जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा केपेंचे तांकां मेळून जो तेंगेलो मेन झेडिओ आसा तो प्रोग्रामाक उपस्थित नासलो। मागीर तेंगेलो एग्रीकल्चर ऑफिसर जो एसिस्टंट आसा सचिन गांवकर तेजे कडल्यान म्हायती घेतली। तेणी सांगला की जे पयर लुकसाण जाला तेजी खंय तरी काकुडा बाणसाय हे शेतकऱ्याक एप्लिकेशन दिल्ले आसा। अराउंड 60 एप्लिकेशन दिल्ली आसा, पूण ते मोस्टली जे 60 एप्लिकेशन गेले तेंचे कडेन कृषी कार्ड नाशिल्ल्यान ते खंय तरी आतां हे मेन ऑफिस जे एग्रीकल्चर म्हणून पणजे आसा तांकां ते फॉरवर्ड करतले। जर ते कृषी कार्ड आशिल्ले जाल्यार तेंगेले खंय तरी केप्यां हांगा सेटलमेंट जाता आशिल्लो, पूण तेणी सांगला तशेंच आनी केसीस येत आसात आनी तेजेर खंय तरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो तेंचे कडल्यान कशें तांकां सपोर्ट दिवपा जाय ते करतले म्हणून। तरी पावस कमी जाल्ल्यान मशीन घातलेले, पूण जे मशीन घातलेले ते शेत जे भात आसा ते बरी परिस्थितीत ना, ते मशीन हाडून ते काडून घेतलेले आसा। हेजेर खंय तरी तेणी त्या शेतकऱ्यांक सांगला की ऑलरेडी तेणी ह्या बद्दल पंचायतीन तेंगेलो फुडाकार घेतलेलो आनी एप्लिकेशन बी घेतलेले आसा। तशेंच जे कृषी कार्ड नाशिल्ले तेंगेले बी शेतकऱ्यांचे जी प्रॉब्लेम आसा जे पावसाक भेटताले ते सध्या तेणी मांडून तेंचे जे प्रॉब्लेम आसा ते सध्या केपे डिपार्टमेंटाक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पावयल्ले आसा। कुडचडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर।